प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 7वो विस्पोर. वोड 1 ते 2 पर्यंत, वोड 10 आनी 25 ते 30 पर्यंत. जॉन chapter 7 verses 1 to 2, verse 10 and 25 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या उपरांत आपणाक जुदेव जिवेशी मारूंक सोदताले देखून मुद्दम जुदेवान भोंवनासतना जेजू गलिलायान भोंवूंक लागलो. जुदेवाच्या तोंबूची परब लागीं पावलेली, पूण ताचे भाव परबेक चडूंक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो, उगडेपडीनूय पूण कोणाक कळनासतना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेरुसलेम गांवांत परिस्थिती एकदम जेजूचेर आड आसली. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आतां इस्रायली गांवांनी, इस्रायल नगरांनी, शहरांनी देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, भाव भयणीनो कितें घडटा? फारिजियो, धर्मशास्त्री हे सगळे जे धर्माचे लिडर आसले आतां जेजूचेर आड येतात, जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात, जेजूक आतां भायर काडूंक सोदतात आनी आतां आपलो कसबो लोकांचेर पत्तून धरपाक ते वावुरतात. कित्याक भाव भयणीनो, लोक आतां देव मंदीर सोडून जेजू फाटल्यान लागले. भाव भयणीनो, इतलीं वर्सां लोक फकत धर्म करतालो, पूण जेन्ना जेजू येता लोक सगळे आपलें जें करतालें धर्माचें तें सगळें सोडटात आनी आतां जेजू फाटल्यान लागतात. आनी जेजू आतां तांकां देवाचें उतर शिकयता. फकत उतर शिकयना, फकत शर्माव दिना, पूण तो देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या आदारान थंयसर अजापां मिलाग्री करता, लोकांक जेवण दितात, लोकांक बरीं करता, मेलेल्यांक पुनरुज्जीवन करता, बेऱ्यांक कान दिता, कुड्ड्यांक दोळे दिता आनी लोक आतां जेजू फाटल्यान धांवंक लागता. आनी भाव भयणीनो, ही जी शिकवण जेजू आतां लोकांक दिवंक लागलो, तांच्या मनाचेर, तांच्या काळजाचेर, तांच्या जिविताचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या फामिलीचेर सगळो बदलाव जावंक लागलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री पळयतात की आतां जेजूक तांकां सोडून जेजू फाटल्यान लागतात, ते आतां जेजूचेर आड येतात, जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां, आमी पळयता कशे भाशेन हे जे फारिजियो धर्मशास्त्री आतां चिंतात जेजूक मारून उडोवंक. आनी भाव भयणीनो, आमकां कळोन येता की हे जे धर्माचे लिडर आहले, हे जे फारिजियो धर्मशास्त्री आहले, ते एकदम म्हणटात एकदम व्हडले पातकी आहले, म्हणजे एकदम वायट करताले. ते दाखयताले भायल्यान की एकदम भाग्यवंत म्हणून, ते दाखयताले की भायल्यान इतले पवित्र म्हणून, पूण तांची काळजां कुसकी आसलीं. ते आतां देवाचेर आनी जेजूचेर आड वचूंक सोदतात, ताका मारून उडोवंक सोदतात, पूण जेजू भाव भयणीनो तांकां भियेना.
जेजू जाणो की ताज्या बापायन ताका ह्या संवसारान धाडला मनशा कुडा पासत मनशा कुडाची सोडवणी पासत आनी तो जाणो आसलो की तो जेरुसलेम येवन एक दीस ताका तो खुर्सार वेचें पडटलें आहलें आनी तो आतां मोडटलो म्हणटच तो आतां कसली ताका भिरांत नासली. पूण भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान जेन्ना हें फेस्त हाडलें, व्हडलें फेस्त हाडलें जेरुसल्याक, जेन्ना जेजू थंयसर येता आनी थंयसर तांकां सांगता की खेरीत सोबे माजार लोकांक सांगता की तो जावन आसा खरो क्रिस्त, तो जावन आसा देवाचो पूत. आनी भाव भयणीनो, लोक जेन्ना पळयता की जेजू आतां भिरांत धरिनासतना देवाचें उतर परगट करतात, ते एकामेकाक सांगतात, हे जे आमचे लिडर आहात ते ताका मारूंक सोदतात, तांकां कळ्ळें काय, तांकां कळ्ळें आतां की तो जेजू देवाचो पूत म्हणून. आतां तो एकदम सोबे माजार शिकयता म्हणटच आतां भाव भयणीनो, ते आतां सजमतात की आतां जेजू आतां सगळ्या लोकांक घेवन आतां तांचेर आड येतलो, तांकां सगळें बंद करून उडयतलो, हें सगळें जें चलता तें बंद जातलें आनी तांचो नोश जातलो. पूण भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की तो ह्या संवसारान आपल्या सोगीच्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. तो जाणो आसलो की ह्या संवसारान येवन ताणें आमची सोडवण करूंक जाय आसली. आनी भाव भयणीनो, जेजू शेकीं खुर्सार गेलो, ताका मारून उडयलो, ताका खुर्सार मारलो. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आमी फकत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनमास दिता जेजूक लागोन, कित्याक जेजून खुर्सार वचोन आपलें रगत व्हरून आमकां एक नवी रचना केल्या आनी ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. जेन्ना आमी ताचेर बावर दवरता, पवित्र आत्म्या उद्देशी आतां आमच्यान भाव भयणीनो देवा बरोबर आमच्यान संबंद धरूंक जाता. वो संबंद पोन्न्या कोरारान लोकांक धरूंक जायनासलो, पूण आयज आमी जेजू वरवीं हो संबंद धरूंक पावता. आतां एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता जेजूक लागोन. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरे भाशेन देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया जेजूक लागोन, कित्याक जेजून आमचें मरण तो आमची सोडवण, ताणें आमची सोडवण केली आनी ती सोडवणे लागोन आयज आमी देवाची भुरगीं जालीं. आयज आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें स्वर्गा राज्यांतल्यान आमकां फावो जाता जेजू वरवीं, भावार्था वरवीं. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतरान आमी रिगून रावया, हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडूंक आमी सुरवात करुया. खरेपणी आमी देवाची भुरगीं आतां जालीं म्हणून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलया आनी खरेपणी हें जैतिवन जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.